आयज 2 जुलय 2025 आयच्यान 5 जुलय 2025 मेरेन ट्राफिक सेलचे स्पेशल ड्रायव्ह आसतले. तितून वायलेटर्सांचे चडांत चड ते बुकींग करतले. खंयचेय ते वायलेशन आसतले त्याचेर ते बुकींग करतले आनी पुलीस विथ बॉडी कॅमेरा सकाळी 9 ते 1 मेरेन आसतले. मागीर सांजचे 4 ते 6 मेरेन ते हे वायलेटर्स बुकींग करपा खातीर आसतले. त्याच्याच बरोबर दुसरे जे कॉन्स्टेबल किंवा धाकटे अधिकारी आहात तांकां रिकॉर्डिंग करपाचे आदेश दिल्ले आसा. हे आदेश सुप्रिटेंडंट ऑफ ट्राफिक सेल पणजी हांणी निर्देश दिल्या. स्पेशल ड्रायव्ह आमी ऑर्डर केला. सर रुटीन हे आमचे एनफोर्समेंटाचे. पण मदीं मदीं आमी केन्नाय स्पेशल ड्रायव्ह करतात म्हणजे जे वायलेशन चॅक करपाक. आतां प्रेझेंट जी आयच्यान स्पेशल ड्रायव्ह केल्या ते 3 दीस केल्ले आसा, फ्रॉम टुडे टील सॅटर्डे. आनी ही स्पेशल ड्रायव्ह फ्रॉम मॉर्निंग टू सांजे 6 पर्यंत चालू उरतली. हातूंत डिफरंट म्हणजे स्पेसिफीक वायलेशन हांवें सांगल्या ओव्हर स्पिडींग, विदाउट हेल्मेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल सीट, मागीर ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पार्किंग म्हणजे जे डबल पार्किंग करता ते, नो एंट्रीचे आसा. आनी अदर्स वायलेशन जी कितें रस्त्यार दिसतली ते आमचे संपूर्ण गोंयांत चालू उरतली. वायलेशन करपाचे फाटल्यान ताजो हेतू एकूच आसा की ट्रॅफिक रुल्स हे रस्त्यार वायलेट जावपा जायना. आनी दुसरो एक हेतू आसा की हाजे फाटले मेन सोल इंटेन्शन आसा की एक्सिडेंट रस्त्यार कमी करपाचे. पण ह्या स्पेशल ड्रायव्हर टायमार फक्त बॉडी कॅमेरा पळय तेंच्यांनीच हे बुक करून जाता काय दुसऱ्यांक? ना, जी इन्स्ट्रक्शन आसा बॉडी ऑन कॅमेरा प्रत्येक जो ट्रॅफिक ऑफिसर एनफोर्समेंट करतलो विथ बॉडी ऑन कॅमेराच करतलो. PI आनी PSI तांकां हे बॉडी ऑन कॅमेरा कंपल्सरी आसपाकच जाय. सेपरेट कितें तरी स्पेशल स्पॉट्स बीन सर हे केल्ले? स्पॉट्स बी तशी स्पेसिफीक अशी ना. जो इन्चार्ज आसा ट्रॅफिक सेलाचो तो डिसायड करतलो खंय करपाक. फॉर एग्जाम्पल खंयचे ट्रॅफिक सेलान जाल्यार ताका एक्सिडेंट प्रोन झोन, ब्लॅक स्पॉट ऑर एनी वल्नरेबल स्पॉट जावं ते एक्सिडेंट जाता रिपिटेड, नॉट ओन्ली बाकीचे फेटल जावं हे. दुसरे एक न्यू स्पॉट बी तयार जाता ते कंटिन्युअसली मायनर, मेजर, सिरियस एक्सिडेंट जाता त्याही स्पॉटार तो करतलो. पूण तो IC म्हणजे इन्चार्ज ऑफ ट्रॅफिक सेल आसा तो डिसायड करतलो. आनी म्हजे दोगांचे DYSP आसा नॉर्थ आनी सावथ ते तांकां सुपरवायज करतले. दीस सोंपवंक येयले तुमचे 6 मेरेन म्हणजे कितले बुकींग जाले सर आजचे? अजून पर्यंत ना. हे सगळें जरी ते 6 पर्यंत आसा मागीर तो DSR आमचे जो पळय रातची कितले केसी बूक केल्या त्यो आमकां रातची येतल्यो. सो आतां म्हजे कडेन इमिजिएटली फिगर्स ना. जे येतले जे तुमचे कडेन हांव फाल्यां शेअर करतलो. आनी तुमचे माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक अपील करपाक सोदतां जे रोड युजर्स आसात तांणी ट्रॅफिक रुल्स पाळचे. फॉर एग्जाम्पल ताणें हेल्मेट वापरचें, ISM मारपाचें, सीट बेल्ट घालचें, नो एंट्रीक वचची न्ही, ट्रिपल सीट चलोवची न्ही आनी ओव्हर स्पिडींग करची न्ही जे नोटिफायड आसा. ताका लागून आमी आमचे 3 इंटरसेप्टर रेग्युलरली आमच्या इन फिल्ड आसतात. आनी त्या भायर आमचे स्पीड रडार गन्स आसात तेय घेवन केसी जातल्यो. ती वन ऑफ द तातूंत वायलेशन हांवें मेन्शन केल्लें आसा. सर बॉडी ऑन कॅमेरा आयल्या उपरांत वायलेशन्स कमी जाल्या? बॉडी ऑन आनी वायलेशनाक म्हाका तसो कांय संबंद. बॉडी ऑन कॅमेरा लायला ऑफिसरा की फाल्यां कितें जर इन्सिडेंट जाता बिटवीन ऑफिसर आनी वायलेटर जाल्यार ते आमकां रिकॉर्डिंग मेळटले. जावं फाल्यां ट्रान्सपरन्सी उरपा जाय ताका लागून ते हें केल्लें आसा. बॉडी ऑन कॅमेराचो यूज तो. आनी बाकीचे जे आमकां कितें वायलेशन आसा ते आमचे स्पीड रडार आनी आतां इंटरसेप्टर आयिल्ले आसा आमचे कडेन 3, नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा आनी हेडक्वॉर्टर एक आसा म्हणजे जो आमचो ट्रॅफिक एज्युकेशन सेल आसा तोय वापरता. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते
परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड।